ऑल ओव्हर इंडिया जर म्हज्या खातीर रोल मॉडेल कोर आसा जाल्यार टाटा ग्रुप. जमशेदजी टाटान ताका राग आयलो, तो एकदां आपल्या फ्रेंडांक घेवन 5 स्टार हॉटेलांत जेवपाक गेलो. तेन्ना त्या हॉटेलाच्या रिसेप्शनार आसता ताणें सांगलें, तुजो मित्र येवं शकता, तूं भितर येवं शकना 5 स्टार हॉटेलांत. रेसिजम, कलर. आनी त्या रागान ताणें सांगलें की आपूण अशें एक हॉटेल बांदतलो, हॉटेल प्रोड्यूस करतलो, तातूंत सगळ्या कलरचे लोक येतले आनी दॅट इज ताज हॉटेल. ताज्या बरोबर ताणें 3 कंपनी आनी ज्यो रोड मॅप तयार करून दवरलो, टाटा स्टील पावर प्लांट आनी टाटा एज्युकेशनल सॅक्टर. सो ताज्या नंतर दुसरो रेव्होल्युशनरी मनीस येता सौरभजी टाटा. ताणें आपल्या बापायची दोनूय ड्रीम कंप्लीट केली, टाटा स्टील आनी राजदीप. त्या खातीर ईच अँड एवरी प्रोजेक्टान टाटा स्टिला शिवाय कामच करिना, बिकॉज दे आर माय रोल मॉडेल. बिकॉज दे बिलीव इन प्युअर सर्वीस टू सोसायटी. ब्रिटेन आनी अमेरिका हांचे दोगांयचें युद्ध जालें तयार. तेन्ना तेंच्यांनी अमेरिकेकडल्यान कॉटन घेवपाचो बंद केलो आनी जमशेदजी टाटा कडल्यान कॉटन घेवपाक सुरू केलो. आनी जेन्ना तेंचें सिवील वॉर सोंपलें, ते गोरे ते एक जाता रोखडेच. अमेरिका ब्रिटेन रोखडेच एक जाले. हेजें टोटल हेजे कडल्यान कॉटन घेवपाचें बंद केलें. हेज्यो फॅक्टरी सगळ्यो बंद केल्या. त्या वेळार सगळे तेजे कडेन डेपॉझिटर गेले, आमचे पयशे रिटर्न दी म्हणून. की आपल्याक टायम दी 2 वर्सांचो, आपूण हे सगळे मल्टी कंपनी तयार करता आनी हातूंतलो भायर सरता, तुमचे पयशे रिटर्न दिता, आमकां टायम दी. पूण त्या सगळ्या शेअर होल्डरांनी सगळ्यांनी ताका सांगलें, तूं 20 पावंडूच ह्या कंपनीचे काडूं शकता. फक्त 20 पावंड तुजी सॅलरीचेर जर तूं काम करता जाल्यारूच तुका आमी कंपनी चलोवपाक दिता, नाजाल्यार आमचे पयशे कंपनी विकून रिटर्न दी. त्या वेळार जमशेदजी टाटान ही चॅलेंज एक्सेप्ट केली. 20 पावंड म्हज्या खातीर खूब जाले. अशें करून ताणें 2 वर्सांनी कंपनीचो काया पलट चेंज केलो, सगळ्या शेअर होल्डरांचे पयशे दिले. तें कार्य आमकां आज शिकपाचें आसा, कित्याक आमी प्रॉब्लेम आयले आमच्या लायफान, कितें मातशें बिझनस सकयल वयर जालो की आमी रोखडेच हालता, मातसो प्रॉफीट फाटी जालो की आमी वायब्रेट जाता. तशें जावपाक जायना. मागीर तांकां एक रेव्होल्युशनरी लिडर मेळ्ळो, JRD टाटा. इतली पावरफूल ताणें ती टाटा एअरलायन केल्ली माय डियर फ्रेंड. सिंगापूर एअरलायन सुद्दां ताका पळोवपाक येताले आनी त्या वेळार सगळे जाण कितें म्हणटाले, पॅलेस इन द एअर. 1947 आमी इंडिपेंडंट जाले आनी टाटा एअरलायनाचें नांव जालें एअर इंडिया. 1953 आमच्या इंडियन गव्हर्मेंटान डिसायड केलें की सगळी एरोप्लेन जी आसा ती नॅशनलायज करपाची, गव्हर्मेंटान घेवपाची. तेजे सारकें काळीज तुटलें, कितें तेजी पॅशन आसली. एअर इंडियेचें नांव खंय आशिल्लें, पॅलस इन द एअर म्हणटाले. आनी मागीर जेन्ना जहागीर टाटा रिटायर जावन गेलो, JRD टाटा, तेन्ना एअर इंडिया खंय पावली आनी आयज तिजें पोजिशन खंय आसा. म्हणटकूच जर पळयलें जाल्यार एक पॅशनेट मनीस जर त्या ग्रुपांतलो गेलो जाल्यार कंपनी कॉलेप्स जाता. हें आमकां एअर इंडिया पळयतकूच मेळटा. आनी परत वी आर व्हेरी प्राऊड टू से ताका परत ती गव्हर्मेंटाक कंपनी विकची पडली. अगेन टाटा ग्रुप इज द ओनर ऑफ एअर इंडिया. नॅल्को म्हणून एक कंपनी आशिल्ली, ती टोटल तेंची सोंपली. 20% वयल्यान 2% पावली. आनी तेन्ना नवीन रेव्होल्युशनरी मनीस आमकां मेळ्ळो, तो म्हणटा तो रतन टाटा. ती कंपनी सेव करपाक रतन टाटाक मुंबय अमेरिकेच्यान इंडियेन हाडलो. आनी रतन टाटान मागीर कितें केलें तें पळय, सगळ्योच भायल्यो कंपनी विकत घेतल्यो. टॅटली कंपनी विकत घेतली, 450 बिलियन. जॅगुआर जी हांव गाडी चलयता ती कंपनी ताणें विकत घेतली. इतलो पावरफूल टाटा ग्रुप केलो की आयज तो भायल्यो नॅशनल कंपनी विकत घेवंक शकला. इतलो स्ट्रॉंग ताजो आज कंपनीचो पावर आसा. जर हॉलिस्टीक ग्रोथ जायत, एक मनीस जर बऱ्या सत्विचारान, बऱ्या संस्कारान जर आपल्या बिझनेसान जर पॅशन घेवन जर फुडें सरत न्ही, पुरी कायनात, पुरा ब्रह्मांड उसका साथ देते म्हणटा ते टाटा ग्रुपाक पळय. तुका आमच्या लक्षांत येता की आज कितल्योश्योच व्हडल्यो व्हडल्यो इंटरनॅशनल कंपनीज टाटान विकत घेतिल्ले. कोणे सुखेश चंद्रशेखर हेजें नांव आयकलां. सुखेश चंद्रशेखर कॉन मॅन म्हणटा ताका. ते कॉन मॅन सुद्दां आसता, हे हुशार आसता, फक्त तांकां मार्ग बरो मेळूना, तेंचेर संस्कार सारके जावना म्हणून ते वायट मार्गार गेल्या. दुर्योधन आनी अर्जुन इक्वली टॅलंटेड आशिल्ले, फक्त दुर्योधनान ते शकुनीचो हात धरलो म्हणून तो त्रासान पडलो आनी अर्जुनान कृष्णाचो हात धरलो म्हणून तो सुपर हिरो जालो. आमी कोणाचो हात धरता तें इम्पॉर्टंट आसा.